समगप हे शारदाम्बे मम प जननी जगदम्बे समगप हे शारदाम्बे मम प जननी जगदम्बे सारी रे स्वरानन्दम्बे मप सा सा द प चन्द्रबिम्बे अरुणाधर वीणाधर सुमनोहर देवी राक राक वाग्देवी शारदा राक राक वाग्देवी शारदा जिह्वे तु हरिनाम देवनो सदा जिह्वे तु हरिनाम देवनो सदा राक राक वाग्देवी शारदा राक राक वाग्देवी शारदा राक राक वाग्देवी शारदा जिह्वे तु हरिनाम देवनो सदा जिह्वे तु हरिनाम देवनो सदा राक राक वाग्देवी शारदा राक राक वाग्देवी शारदा फलनिलये हे माप सुमनाभये साधनी प फलनिलये हे माप सुमनाभये साधनी प ससुरविजय व्यापिते सादरेण पूजिते बद्धजीविंक उद्धार करीतू बद्धजीविंक उद्धार करीतू 39ನೇ वर्साच्या सार्वजनिक शारदा पूजा समिती टेंपल टँक कॉलनी म्हळ्यार आमगेल्या तळ इतला शारदा ह्या फाटी 39 वर्स तशें आमी ह्या फाटी 20 तारीखेक हाणू 24 ಒಟ್ಟು 5 दीस दवरचे आमी वर्षं प्रती त्या 5 दिसांत आमी फस्ट दीस तिका सरस्वती रूप दिवचे दोन्ही आनी तिन्नी दिसाक प्रति वर्षेक एक नवे म्हणल्यार अलंकार म्हणटात म्हळ्यार तीन एक बुंचेर येता एक एक रूप घेवन येयले त्या रूप जल्दीतले आमी आशिल्ल्या शारदा मुर्तीक आमी करूं प्रयत्न करचे त्या ह्या फाटी केला विसर्जने दिवस ताका तिका एक सॉन पूल मालनू तिका एक वक्कलशें करून विसर्जन करचें एक संप्रदाय आसा तें आमी करून आयल्यांचे तशी ह्या वर्स दोन्ही दिसार आमी सिद्धिदात्री अलंकार केलेले तशी त्या दीस तिका सिद्धिदात्री अलंकार करून तिका पुष्पार्चना सहस्र पुष्पार्चना कुंकुमार्चना आनी दुर्गा नमस्कार त्या केला तशीच नेक्स्ट दीस तिका इश्ट जावन आशिल्ली तशें रंगपूजा त्या करून तिका वनदुर्गा म्हळ्यार एक अवतार दिलेलो आसा तशीच ह्या समितीचे एक आमगेल्या स्पेशालिटी म्हणजे कसं म्हळ्यार हांगा पुरे अंत पळयलें तशें चरके आनी अंत नाशिल्ले मस्त चरकेक सदां 40-50 चरके आसात चरक्यांना ಒಟ್ಟು कोण करता आसली शारदाम्मा आमगेलो हावस म्हणून लेखून ती करचे तितली चंद कोण आमी करता तशी एक 40-50 चरके अंत पळयत आसा तशें नातिले मस्त चरके आसात ಒಟ್ಟು जावन आमी ती चरकेले शारदा म्हणचे तशी पळोवचे गेल्यार ही नेक्स्ट 40 वर्स 40 म्हळ्यार एक नमने व्हड आमकां सेलिब्रेशन दिता म्हळ्यार आमी प्रति 5-5 वर्स 5, 10, 15, 20, 25, 30 तशी नेक्स्ट 40 वर्स एक दीस आमी एक्स्ट्रा दवरून तिगेलें आराधन करता म्हणलें एक अलंकार एक्स्ट्रा जाता प्रति वर्स आमी नवे अलंकार करूं आसा तशीच ह्या वर्स आमगेले विशेष कसं म्हळ्यार तुमी पळयत आशिल्ले तशें जाल्यार रजत वीण तिका ह्या वर्स आमगेल्या भक्तजनान ಒಟ್ಟು करून तिका आमगेले एक सेवेदार जावन आशिल्ले तशें तांच्यानान एक समर्पण केला तशी जी रजत विणेर ती बसले तुम्ही पळयत आसा तें ह्या वर्सा येयला तशी नेक्स्ट वर्स तिगेला मस्त प्रार्थना दवरला नेक्स्ट वर्स आनीक आमी गर्द कोरता म्हूण लेखला तशी जी अलंकारा विशीं उलोवप जाल्यार तवळी सिद्धिदात्री म्हणल्यार दुर्गा वनदुर्गा म्हणल्यार त्या पुरे आमी अशी करची न्ही ताका बुक्कस ग्रंथस त्या पुरे आमकां वचून आमगेल्या सर्देल भटमाम जावन आशिल्ले तशें जाल्यार सुब्रमण्य भटमाम आमगेले विटप देवस्थानांत तांणी भटमाम जावन आसाची तांगे लागीं उरलो न्हू तांणी त्या ग्रंथ पळोवन त्या श्लोकार कसं असं स्तोत्रार कसं असं त्या कसं नमने तीळ जाय कसं नमनेचे वाहन जाय कसं नमने आयुध जाय त्या पुरे तांणी वाजून आमकां सांगताची सादारण एक ऑक्टोबरा शारदा पूजेलारी आमगेली ते तयारी सादारण आमी सप्टेंबर आनी ऑगस्ट म्हणटना स्टार्ट करता म्हणत 2-3 म्हयने पुढे दुखून त्या तिगेल्या शोभायात्रेच्यो तिगेल्या महोत्सवांक कितले विजृंभणेर करूं जाय तितले विजृंभणेर आमी करूं प्रयत्न करता आसाची तशी आनीक येवची वर्स तीन तिगेले कारणीक चोडोका
आनी म्हळ्ळलो रे आमगेली इतली चर्क्या द युनिटीर करचे एक जबाबदारी एकला दिवचे आतां एक कॅटरिंगा जबाबदारी म्हणटा एकलो करता आनी कॅटरिंग म्हणटा न्हू कशें हांगाचे अनेक विशेष कसं म्हळ्यार तिका हांगा आमी दवरचे दीस तुकून विसर्जन दीस थंय सदर रात्री तिगेल महापूज्य तरेक सार्वजनीक अन्नसंतर्पण आसा तेवे कशी म्हळ्यार तिगेल येद्राकची तिगेले नड्यार बैसून येईल भक्ता जन पुरे जेवण करून वताची सदां डेली म्हळ्ळलो रे आमगेल्या हांगा 300 दुकून 400 जन भक्त जन जेवण करून वताची तेवे एक खुशी विशय तशी तीन आनी येवची वर्स तिगेल महोत्सव तिगेल अनिके विजृंभणेर चोलका म्हणून आमी आमगेल्या कॉलनी जन आमगेल्या समिती जन तिगेला प्रार्थना करताची बोलो श्री शारदा माता की अंबा भवानी की आदिशक्ति की सरस्वती देवी की बोलो भारत माता की